मते प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 6 अध्याय 22 आणि 23 वाक्य. दोळो कुडीसो दिवो तुझे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुज्या कुडीन उजवाड आसतलो, पूण तुझे दोळे पाड जाते जाल्यार सगळ्या तुज्या कुडीन काळोख पडतलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडस काळोख जाय जाल्यार काळोख कसो कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचें उतार हें. मनशांनी पळोवची दिश्ट आनी देवाची दिश्ट हाचे मदें असो व्यत्यास. आज असो मुखलो भाग जावन आमी ह्या विशयंत परत चिंता दुसरो भाग जावन आमी चिंता पडून आसा. कित्याक आमी सगळां आमच्या हर एकल्या प्रकार आमकां भोगता आमी आमचें तें हें उणपण आसा तें उणपण आसा, आमी अशक्त, आमचें तें कांय जायना, आमी कालें करूंक साध्य आसा म्हणलें चिंताप आमचें तें सगळां तें आसा. मोगाच्यान 90 जाणां 99% हेचो एक समाज जिवनांत. आमचे विशयंत आमकां समाज कितें सांगता तेंच आमच्या मोतीन इतलें घट जालां गी. आज ह्याच चिंतपान आसल्या म्हाका आनी तुका आव्हान तूं निश्प्रयोजक म्हणलें भोगाप आमचें तें आसा. आज आमी नियाळ ठेयतले हांव सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत हांव आनी तूं कितें जावन आसा आनी जें कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें घडितां जातात ती सर्व म्हज्या आनी तुज्या बऱ्याक जातात. आनी ह्याच्या फाटल्यानाची दिश्ट कितें म्हणल्या विशयन आमी नियाळ करया. म्हाकाच्या न्हू ह्या वेळार एक घडी बरो आमी दोळे धांपून सर्वेस्परा लागीं मागया. सर्वेस्परा तुजी दिश्ट म्हाका आयच्या दिसा दी. जिजस हांगासर आसल्या हर एकल्यांक सुमया तुज्या दैवीक दिश्टेन तुज्या दैवीक कृपेन आतां बर सुमया. जें कितें उतार आमी नियाळता सुमया तें सारक्या रितीर नियाळोंक सुमया. केवळ बैल्या कानान मात्र न्ही सुमया, अंतस्करणाच्या कानांनी आयकूंक आनी मुखल्या दिसांनी हें आमच्या जिवितांत पाळोवंक हें सारक्या रितीर अर्थ जावंक आनी मुखले दीस आमचे उजवाडाचे दीस जावन परिवर्तन जावचें बरें आमकां कृपा लाभूं दी सुमया. सर्वेस्परा हांगासर आसल्या हर एकल्यांक तुज्या हाताक भेटयता सुमया. सर्वेस्परा तुजी खाकळत हांगासर आसल्या हर एकल्यांचेर तुजी देवय सुमया. जें कितें उतार आयकता सुमया तें केवळ तेंच्या एका घडयेक मोतयेक वचोन आनी उपरांत थंयसर भायर वचनातलें बरें कर सुमया. तें उतार तेंच्या मोतींत तेंच्या काळजांत संपूर्णपणे स्थापन जावन हर एक घडी तांकां उडास काडून तेंच्या जिवितांत सदांच हास्कुऱ्या तोंडान जियोंक आनी तुज्या कृपेन आनी बळान जियोंक आनी प्रत्येक तरान तुज्या दृश्टेन आपूण कशें आसा म्हणून बघून त्या प्रमाणे जियोंक हर एकल्या तुज्या भुरग्यांक हांगासर आसल्यांक हर एकल्यांक तुजी कृपा लभय म्हणून मागता. आमेन. मोगाच्यानो सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत हांव कोण? सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत हांव कोण? आमी पयत पुस्तकांत पळयता सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत आमी मोलादीक जावन आसा म्हणून जायते कडेन उल्लेख आसल्यारय म्हाका आनी तुका मुस्तपणी भोगता आमी कितेंच ना म्हणून. हांगासर आमी न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 11व्या तावन 15व्या वाक्यांत आमी नियाळ केलो जाल्यार थंयसर इस्रायेलकारांक मिदियानकार मुस्त कुश्टून आशिल्ले आनी हो लोक सर्वेस्पर लागीं विचारता आमकां इतलें पुरा कश्ट येतात कितें करचें. हे मिदियानकार आनी खालें केलें इस्रायेलकारांनी केल्लें तें खाण ते व्हरताले. तांकां जियोंक सुखान सोडिनातले. तांच्या जिवनांत कश्टांच्या वयर कश्ट येवन आसले. म्हळ्यार हे मिदियानकार आक्रमण करून तांकां तुच्छ रितीर पळोवन आशिल्ले. ताणें जें कितें वेळें केलें जाल्यार तें आनेकलें करनाशिल्लें. ते मिदियानकार व्हरनाशिल्ले आनी अशें एका संदिग्ध परिस्थितींत ते जिवन आशिल्ले. आज म्हाका तुका बगूंक पुरो आमच्या समाजांत हांवें कितलें बरेंपण केलें, कितें हांवें केल्यार रे, म्हज्या कुटुंबान केल्यार रे, आमी केल्यार रे, म्हज्या समुदायान केल्यार कालें केल्यार रे ताका वॅल्यूच ना. जावंक पुरो आमकां भोगता आमचे समुदाय एकसूरपणार आसा, आमच्या समुदायाक रक्षण ना. हे असलें चिंतपां साबार लोकां मदें आसात. म्हाकाच्यान ह्या हांगासर आमी पळय ह्या वचपान आमी पळयता जाल्यार
सर्वेस्परसो धुतो थंयसर त्या इस्रायल कडेन त्या मध्ये त्या लोकांमध्ये आयलो आनी येवन कितें करता पळया. सर्वेस्परसो दूत आयलो आनी तो ओफ्राच्या सिंधू रुखा पोंदा बसलो. तो रूख अभियेसराच्या वंशाच्या जोवाश असो. ताचो पूत गिदियोन मिदियनातावन गोव लिपोवच्या खातीर दाका घाण्यांत तो मळतलो. कित्या खातीर तो दाका गोण्यांत गोव मळटा मोगाच्या न्हू. मिदियानगार येवन खंयसर उणें म्हजो गोव वरीत, म्हजें आसचें तें इल्लें वरीत म्हळ्यार भियान भिवकुऱ्या स्वभावान म्हणल्यार बरी थंयसर तो आसलो. समाजाच्या दृश्टीन तो कितें जावन आसलो, एक भिवकुरो मिदियानगारा मुखार हरदेन दिवंक थांकानातलो व्यक्ती. आनी त्या देखून दाका मळ्यांत वचून तो गोव थंयसर तो नितळ करनासा. सर्वेस्परसो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताणें ताका म्हळें, बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पर तुजे सवें आसूं. हांगासर असो एक व्यक्ती भियान मिदियानगाराच्या भियान तो खंयसर आसा दाका मळ्यांच्या थंयसर लिपोवन थंयसर गोव थंयसर नितळ करता. आनी सर्वेस्परसो दूत म्हणटा बळिश्ट झुजाऱ्या म्हणून. पळया मोगाच्या एका कुशीन सगळ्या लोकां मुखार वचून एक भिवखुरो निष्प्रयोजक व्यक्ती सर्वेस्परसो दूत येवन म्हणटा तूं बळिश्ट झुजाऱ्या म्हणून. आज आव्हान तूं मागण्यार आसतना मुस्तपुटी म्हाका तुका भोगोवंक पुरो. आमकां कांयच ना पूण सर्वेस्परो आमच्या अंतस्करांत उलोवन सांगूंक पुरो, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तूं म्हज्या मोगाचो, तूं म्हज्या मोगाचें, वत्तें हांव तुज्या मुखांतर करता. आनी आमी स्वाभावी जावन सवाल विचारता, हें कशें जावचें, हें कशें जावचें, म्हज्या समाजांत हांव कांयच न्ही कशें जावचें. आनी हेंच उतार तोय तशें गिदियोनी तशेंच सांगता. 15 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार गिदियोन ताका जाप दिली, म्हज्या धनिया हांव इस्रायल परजेक कशें निवारूं. पळय मानसेन म्हजी कुळी भोवसुलान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सगळ्यां प्रासनी मांडो. सगळ्या इस्रायलांत मानस्य कुळी फार येयलान. ह्या मानस्य कुळ्यांत म्हज्या गोठाम आनकी ल्हान किरकोळ आनी एक किरकोळ कुटुंबांत हांव परत ह्या सगळ्यां प्रास हांव निवाणो. पळया हेंच बोगाप म्हाका आनी तुका कितले बोटी आयला मोगाच्यान. सर्वेस्परसो एक व्यक्ती जावन जियेत आसतना, सर्वेस्परान म्हज्या तुज्या अंतस्करणान सांगता आसतना जावंक पुरो विविध व्यक्ती मुखांत, जावंक पुरो आमच्या अंतस्करणाच्या थाळ्या मुखांत आमकां भुगल आमकां सर्वेस्पर उलोवन सांगता आसतना, म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे वर्तें तुज्या मुखांत हांव करता. आमकां भोगोवंक पुरो हांव एक प्रायवंत आनी कितें हांवें करूंक साध्य आसा. हांवें अस्कसली हांवें एक स्त्री हांवें ह्या समाजीक समुदाय कितें करूंक साध्य आसा. हांवें एक धाड्डो सोलो धाड्डे सेली म्हजे जावन ह्या समाजाक कितें हांवें करूंक साध्य आसा. हांव एक पिडेस्त व्यक्ती म्हजे जावन हांवें कितें करूंक साध्य आसा. असलीं सवालां म्हजे तें आनी तुजे तें 1000 पोटी खंडीत उपजाल्यांत. आनी हेच सवाल ह्या मिदियानाक घरांच्या मोदें जियोनच्या ह्या गिदियोनाक उपजालें. गिदियोन म्हणटा तूं म्हणटाय हांव एक व्हडलो झुजारी म्हणून, हांव हांगा भियान हांगासर बसलां आनी तूं म्हणटाय हांव एक व्हडलो झुजारी म्हणून. कशें तरी जावचें. म्हज्या इस्रायल कुटुंबांत इतलेशे व्हडली म्हजी ल्हानशी कुळी, ह्या ल्हानशे कुळ्यान म्हज्या घराण्यांत चलान आनी त्या घराण्यांत हांव एकदम निमाणो. म्हजें तावन कशें जावचें, म्हजें तावन कशें जावचें. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता सर्वेस्पर देवा लागीं वो मिदियान ह्या दुतान सांगता आसतना गिदियोन अशें जाप दिता. गिदियोन अशें जाप दिता. 13 वाक्यान आमी पळयता गिदियोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धनिया सर्वेस्पर खरोच म्हजे सवें आसा. तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें. सर्वेस्पर
खरोच मुजे सवय आसा गी तर म्हज्या कुटुंबांत अशें कित्याक घडोवन आसा, म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक घडोवन आसा, म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक घडोवन आसा, म्हज्या समुदायाक अशें कित्याक घडोवन आसा, सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा जाल्यार हे सवाल त्या दिसा त्या गिदियोनानी विचारले म्हाका. गिदियोन परत उलोवन म्हणटा, आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं ती विचित्र कृत्यां खंय आसात. तांणी आमकां सांगिल्लें सर्वेस्परान आमकां खरेंच इजिप्तांतले भायर काडल्यान, पूण आतां सर्वेस्परान आमकां सांडल्यान आनी मिदियनाच्या अधिकार गेल्यांत. म्हाका तुका कितले फुटी भोगूंक ना. पोरणे आसोल्ल्यांत नवे आसोल्ल्यांत जायतले अजापां जाल्यांत, पूण आज हो सर्वेस्पर खंय गेला. आज हो सर्वेस्पर तो गूण करचो सर्वेस्पर खंय गेला. सर्वेस्परान इतली पुरा अजापां गेल्यांत, पूण आज म्हजो सर्वेस्पर खंय गेला. हे सवाल विचारता गिदियोन त्या वेळार हजारो वर्सांच्या पयलें. आनी तेंचो सवाल आज हांव आनी तुवें सर्वेस्परा थंय विचारना आसा. हेंचो सवाल इतलें पुरा सर्वेस्पर तुवें तो सगळें सृश्टी केली, तरी पूण आजुनी हांव कित्याक दुबळो आसा. आजुनी हांव कित्याक दुबळो आसा. आजुनी कित्याक म्हजे कडल्यान कांयच सकना. इतलें पुरा जावन आसा, कित्याक जावन आसा म्हणलें सवाल म्हाका तुका उपजता. पळयत पुस्तक म्हणटा 14व्या वाक्यांत, सर्वेस्परान ताजेशी गोवन म्हळें, वस आनी तुजें तें आसलेल्या सक्तेन इस्रायल परजेक मिदियनाच्या हातांतली सोडय, वय हांव तुका धाडटां. सर्वेस्पर म्हणटा, तूं वस, हांव तुजे सांगात आसा. हो लोक सगळे भियान लिपोवन रावला मिदियानाकाराच्या भियान. पूण हांव तुका धाडटां, तुजे सांगाता हांव आसा म्हणटा ताका सर्वेस्पर त्या गिदियोनाक. पळय न्ही जाल्यार मोगाचेनो, तो सर्वेस्परचो दूत इस्रायलाच्या मुखेल्या लागीं वचोना. इस्रायलाच्या मुखेल्या लागीं वचोना. इस्रायलाच्या कोण शास्त्री फारिजेव तांचे कडेन वचून हांव अशें करूंक जाय, म्हाका अशें करूंक जाय म्हूण ताणें तांच्या देवाक लक्ष आसले जे मनीस शास्त्री फारिजेव तांचे लागीं वचून ताणें सांगूंक ना. ताणें त्या सर्वेस्पराच्या दुतान बळिश्ट व्हडल्या कुळयेच्या व्हडल्या दैत्याकाराच्या मनशाक वचून सांगूंक ना. खंय सर्गी एकल्याक लिपोवन बसून तो घोव नितळ करतल्या त्या गिदियोनाक सांगता, तूं म्हज्या दृश्टेन बळिश्ट झुजारी आनी हांव तुजे सांगात आसा, वस आनी झूज आनी हांव तुका सय दितां. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत आमी पळयता, वो गिदियोन सगळ्या त्या मिदियानकारांक सोलवयता मात्र न्ही, जायतीं झुजां जायतीं झुजां झुजता. हे सवाल विचारलो वो गिदियोन आपूण निष्क्रिय, आपूण प्रयोजनाक नाटलो म्हणलो वो गिदियोन. पळयत पुस्तक म्हणटा जायत्या झुजांत वो जिखता. तर तुज्या आनी म्हज्या दृश्टेंत निष्प्रयोजक म्हूण म्हाका आनी तुका भोगोंक पुरो. ह्या समाजाच्या दृश्टेंत हांव आनी तूं निष्प्रयोजक, हांव आनी तूं एक केवल एक कांय शिकप नातिल्ली व्यक्ती, दुबळी व्यक्ती. हांव एक स्त्री, हांव एक अबल व्यक्ती, हांव एक पिडेस्त, हांव एक कितें पुरा हजार चिंतना म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक पुरो मोगाचें. सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या पुता आनी म्हज्या दुवे, तुजी दिश्ट बदली. म्हज्या दृश्टेन तूं एक अमूल्य व्यक्ती. इसाया प्रवचन 16 वाक्यान पळयता हांव, एक आवय आपल्या भुरग्यांक सांडीत तरी हांव म्हज्या भुरग्याक हांव तुका सांडिसो ना. असलो सर्वेस्पर देव म्हजो आनी तुजो. विचार नाका त्या सर्वेस्परा देवा लागीं सवाल. सर्वेस्परा इतलें पुरो तूं आसय जाल्यार कित्याक म्हज्या जिवनांत असलीं घडितां कित्याक घडोवंक दिलीं. अशें पुरो आसा जाल्यार कित्याक म्हजे समुदाय दिसान दीस वचकत जावन आसा. जावंक पुरो सर्वेस्पर तुका फळ्यां विंचता, म्हाका विंचता आनी एकल्याक विंचता, ताज्या उद्देशाक विंचता आनी तो म्हणटा वच आनी कर म्हणून. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या दृश्टेंत हांव आनी तूं
कोण म्हणलें चिंतया कोण म्हणलें पळया म्हज्या आनी तुज्या दृश्टेंत कसलें आजच्या दृश्टेन जावंक पुरो ह्या समाजाच्या दृश्टीन हांव तूं कसलें जावंक पुरो आयच्या दिसा सर्वेस्पर लागीं विचारया सर्वेस्परा तुज्या दृश्टेन हांव कोण तुज्या दृश्टेन हांव कोण आनी तूं म्हाका तुज्या दृश्टेन आशिल्ल्या प्रमाणे म्हाका विंचून काड इस्रायल लोक पळयत आसतना वो गिदियोन लिपोवन बसून थंयसर गोमळटलो जाल्यार सर्गींच्या राजाच्या दळबारांत देवदूत उलोवन आसात हो एक महान झुजारी म्हणून आज हांव आनी तूं एका मुल्याक बसून आसा जाल्यार समज कितेंय म्हज्या विशयान आनी तुज्या विशयान चिंतून आसा जाल्यार सर्गींच्या दळबारार हांव आनी तुज्या विशयान जायतें बरेंपण तें उलोवन आसा जाल्यार तो व्यक्ती हांव आनी तूं जावन आसा पळयत पुस्तक म्हणटा खंयचें उणें आसा तातूंत हांव सर्वेस्पर जायतले उब जावंक शकता इसाया प्रभुच्या 43 अध्यायान 4 वाक्यांत सर्वेस्पर म्हणटा तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदलाक मनशांक दिता सर्वेस्पर म्हणटा हांव आनी तूं हर एकलीं सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत मोलादीक हांव आनी तूं हर एकलीं सर्वेस्पराक मोगाचीं हांव आनी तूं हर एकलीं सर्वेस्परा दृश्टान वर्तें व्यक्ती जावन आसा पूण कित्या खातीर हांव आनी तूं अशें जावन आसा आयच्या परिस्थितीर आसा म्हळ्यार समाजाच्या ह्या मनशाच्या दृश्टीन आमकां अशें म्हणून सांगलां त्या देखून हांव तूं तशेंच चिंतून आसा एक फावटी गिदाचें थांती कुंकडाच्या थांत्या मदें बरसालें खंय आनी तें थांती ह्या उरल्या कुंकडाच्या थांत्या मदें आशिल्लें तें थांती कुंकाड ताजे वयर बसता आनी पिलां भायर वेतात आनी येत आसतना तीं पिलां भायर आयलीं चिक्के वोट जाता आसतना ह्या गिदाचें पिली पळयता वयर पळयता गीद पुरा वयर उबोवन आसात आनी हें गिदाचें पील कुंकडाच्या पिला लागीं सारता पळय ते कितले उबार उबोवन आसा आमी पुरा हांगात आसा सड्ड म्हळ्यार इतले उबार मात्र आमकां उबोवंक आमकां कांय करूंक जायना थळासले उरले पील आनी पुरा सांगलें तुका म्हणडो न्हय तें गीद आमी कुंकाड तितलेंच हांव तूं कुंकाड मात्र आमी इतले म्हळ्यार इतलेंत उबेत ताजे केसकड उबेवंक जायना आनी हें गिदाचें पील सत म्हणपाक येता सगळ्या तेज्या जिवनांत कितलें उरलें कुंकडां उपतात तितलेंच उबोवंक शकलें कित्याक ताणें चिंतलें ताजे डासचे सकत तितलीच आनी त्या देखून एका कुंकडाच्या पिला बरी कुंकडाचें पील जावन एका कुंकडा बरींच सुत्तमुत्त आसलें खावंक तितलेंच उबोवन रावलें आनी ताचें जिवनांत मरण पावलें सर्वेस्पराच्या दृश्टेंत हांव आनी तूं मोलादीक जाल्यार हांगासर असले मनशां म्हणटात तूं निष्प्रयोजक तूं कळंक तूं मर्याद नातलो आनी कितें पुरो तुका सांगतात आनी हें हांव आनी तूं चिंतून वय म्हजें ना कांय जायना आमकां मर्याद ना आमकां अस्कत आसा आमी पिडेस्त आमचे कडेन कुदुडू ना आमचे कडेन कांय ना हेंच चिंतपात आमी वचून आमी त्या गिदाचें पील कशें कुंकाड जावन जिवन मेलें त्याच प्रमाणे हांव आनी तूं जिवन आसा मोगाचें सर्वेस्पराच्या दिसा हर एकल्याक सांगता म्हज्या पुता आनी म्हज्या धुवे तुजी दिश्ट तूं बदल सर्गींची दिश्टीन तुकाच तूं पळोवन काणगे आमी पळयता पळयत पुस्तकांत एकलो कुर्डो आसा आनी थंयसर ते कुड्ड्याक पळयत आसतना जेजू आनी ताजे शिस पाशार जातात हें दृश्टांत आमी पळयता 6 जुवांच्या 9 अध्यायांत 2 आनी 3 वाक्यांत जेजू आपली वाड दनवेत आसतना जल्मांत हांव कुडो जावन आसल्या एकल्याक ताणें देखलो ताज्या शिसांनी ताजे लागीं विचारलें मेस्त्री वो कुर्डो जावन जल्मोंक कोणाचें पाताक कारण ताचें गी ताज्या आवय बापायचें आमी तशेंच म्हणचें कोणाय कांय जालें जाल्यार केल्लीं कर्मां खाता पळय तो आतां पळय ताजें पाताक ताका सोडलें ताज्या मालगाड्याच्या पाताक ताका सोडलें ताणें केल्लें कर्म ताका सोडलें हें पाताकत ह्या पातका वरवीं ताका असली एक गत पडल्या म्हणून आनी हेंच सवाल सिसा मदें चिंताप आशिल्लें वो कुर्डो जाल्यार
आगा कष्ट तसं जाल्यार आगा कारण हाचें फाताक हाचें कर्म आनी त्या खातीर हो अशंत जावन आसा. पूण जेजूची दृश्टी पळयात थंयसर. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन फाताक केलें म्हण न्हय, पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पासत तो असो जल्मालो. पळया, मनशांची त्या जेजूच्या फाटल्या उदाऱ्या त्या शिसांची मोगाच्या शिसांची दिश कशी आसली. तो एक फातकी त्या देखून ताच्या जिवातान तो सलवला. फातकी त्या देखून ताच्या जिवानान सलवला. तो कश्ट जाता, ताका अकमानाले साहेब बघता दुबळो जाला, कित्याक ताच्या पुरा त्या फातकाचें कर्म तो खाता. पूण जेजूच्या दृश्टींत दुसऱ्यांत आसा. जेजू म्हणटा हें कितें जालां म्हळ्यार सर्वेस्पर देवाची पदवी ताजे तें कार्यान दिसून येवचे पासत तो असो जल्मलो. कार्यान दिसून, तें इम्पॉर्टंट आमी सांगचें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पराची पदवी कार्यान दिसून येवचे पासत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत थोडी घडितां घडटात. पूण सगळो लोक म्हणूंक बरो ह्या फाताक केला ह्या मनशान, त्या खातीर ताका घडटा. पूण सर्वेस्पराच्या दृश्टींत तुज्या जिवितांत घडचें घडीत फाताक केलाय म्हूण न्हय, सर्वेस्पराची महिमा तुज्या जिवितांत तुवें पळोवंक आसाय आनी त्या देखून तुज्या जिवितांत घडटा. ह्या वाचपांत आमी पळयता थंयसर जेजू कितें करता, कितें करता. थिंपी धरणीर उडोवन माती कालावन दोळ्यांक लायता. समज ताका जेजूक आपूण एकाच उतरान, आपूण अशें एकाच उतरान ताका गुण करूंक जाते ना, जाते आसलें. थिंपी उडोवन, थिंपी म्हळ्यारच मेळ्ळें, माती आनी मेळ्ळी. तेट्ट वतेन तारे कुरी वतेन कुंबुडा म्हणटात पळय, तशें हेय शिंपी आनी एका कुशीन माती, दोनूय मिक्स कर त्या दोळ्यांक लागोनचें. गरज आसली की म्हणलें एक सवाल उपजोवंक पुरो. सबार मोठें जिसून मेल्ल्या मनशा समज एका थाली ताको म्हूण उठयलो सर्वेस्पर देव. ह्या दो मनशाचे दोळ्यांक येता आसतना, दिश्टीक येता आसतना कित्या खातीर शिंपी उडोवन माती कालावन तें दोळ्यांक लागून ताका दिश्ट हाडटा. साहित्य चिंता उलोवंक पुरो. पूण म्हजें एक चिंता जावन आसा मोगाच्यान. शिंपी म्हळ्यार आमच्या सगळ्यांक आमकां जिवितांत कितें बघता, शिंपी उरली साहेब काल साहेब शिंपी लागयता म्हण गलीज म्हूण आमच्या आल्ल्या पुरा लोकांनी पळोवंक पुरो शिंपी लागली ताज्या दोळ्यांक गलीज साहेबा म्हणून, माती साहेबा गलीज म्हणूंक पुरो. पूण जेजूचो हाच्या मुखांत एक संदेश तो म्हाका तुका दिवंक आशेता. हांव आनी तूं सोबीन जेजू म्हाका आनी तुका ताजी पदवी आनी महिमा दिसोवच्या खातीर थोडी घडितां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हाडटा. कशें एक शिंपी जावं दी, माती जावं दी, अकमान नालिसायेचें माती बत्ती गावन माती म्हणटा आमी भाजी गलीस न्ही, थंय एक शिंपी या माती आनी ते मिक्स जाता आसतना कितले एक नालिसाय भोगता आसता, कितले एक बेजाराय भोगता, कितले एक अवमान निंदा भोगता. थंयसरल्या अवमान निंदेच्या घडिता द्वारे थंयसरल्या तुज्या जिवितांत त्या चिंतूंक म्हळ्यार धूळ माती कांयच न्ही म्हणल्यार त्या गती पास्ट व्हरून सर्वेस्पर तुका नवी दिश्ट दिता मोगाच्यान. खेदाळा सर्वेस्परा सुमेन जेजून ती शिंपी आनी ती माती मिक्स करून दोळ्यांक लायली मोगाच्यान. ताचे वरवीं ताका शिलोम तळ्याक वचून धू म्हूण सांगता, तो वचून धुता आनी ताका दिश्ट मेळटा, ताका दिश्ट मेळटा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावं ती घडिता न्ही. हांवें तुवें फाताक केलां ह्या अकमान नालिसाय खातीर सर्वेस्परा जेजूच्या दृश्टींत हांवें आनी तुवें नवी दिश्ट जोडी जाय म्हणल्या खातीर सर्वेस्पर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत करनासा. संवसार म्हणूंक पुरो हो पत कित्याक देखून हाच्या जिवितांत पुरा घडितां जातात. हाच्या कुटुंबांत अशें जावन आसा, ताज्या कुटुंबांत अशें जावन आसा, अशें पुरो जावन आसा. संवसार सगळो म्हणूंक पुरो. पूण सर्वेस्पर तुका ती एक धरणीक पळोवता म्हणसर माती म्हळ्यार कांयच न्ही, माती म्हळ्यार धूळ म्हळ्यार वेस्टलेस, तितलें वेस्ट, एकदम वेस्ट तें कंप्लीट.
तसले एका गतीपास्त स्थितीर तूं आसाय जावंक पुरो हांव आसा जावंक पुरो आमी आसा जावंक पुरो अकमानालिसाच्या शिपी उडोवच्या परिस्थितीर हांवान तूं आसूंक पुरो पूण सगळ्या लोकांक ताका शिंपी म्हणून बगलें जाल्यार सर्वेस्पराच्या दृश्टींत त्या मनशाक नवी दिश्ट दिवच्या खातीर सर्वेस्परा सुम्यान जिजून त्या प्रमाणे केलें आनी त्या मुखांतर त्या व्यक्तीन नवी दिश्ट पळयली आनी नव्या दृश्टीन तो पळोवंक शकलो तो नव्या दृश्टीन पळोवंक शकलो मस्तवटी म्हज्या तुज्या जिवितांत थोडीं गणितां घडटात थोडीं गणितां घडटात आनी गणितां घडना इतल्या आमी धर्नीक शेवटाले बरें बगता गे इतल्याक पन्नालिसाय बगता गे ताजे उपरांत आमकां कळटा नवीच दृश्टीन हांवान तूं समाजीक हांवान तूं सर्वेस्पराक पळोवंक शकता सर्वेस्पर नवी दिश्ट म्हाका तुका दिवन विशिश्ट रितीर तो उपयोग करूंक आशेता हर एका आमच्या दुखां फाटल्यान हर एका कश्टां फाटल्यान हर एका बेजाराय फाटल्यान हांवें तुवें कांगाल जावन बसचें नाका मोगाचें हांवें तुवें कांगाल जावन बसचें नाका म्हजें कितें गत म्हजी परिस्थिती कितें म्हजें जिवन कितें म्हणून हांवें तुवें रडोवन बसची गरज ना संवसार कितेंय म्हणून दी तुका भोगता इम्पॉर्टंट कितें म्हणलें न्ही सर्वेस्पराच्या दृश्टींत ते तुज्या जिवितांत कित्याक कश्ट येवन आसात कित्याक अशें जावन आसात म्हणून बघा जाय त्या मनशाक दोळो एक ताका ऊन आशिल्लें आमच्या कुडींत हर एकल्याक आमी विचारल्यार खंयचो म्हूण एक विश्व ऊन आसा ऊन म्हळ्यार भायल्या दृश्टीक दिसचें बरी न्ही एक कार्याळ ना जावंक बरो आमचे ओंठ सुबीत नात जावंक बरो आमचे कान सोमाय कानांत जावंक बरो आमचे मोत सारकी जाला ना जावंक बरो आमच्या काळज भितर धडधडटा जावंक बरो आमचे पांय एक मस्त वीक आसा एक एक आनी मुस्तुबडी आमकां जर तर अवकाश दिल्लो जाल्यार आमी खंडीत बदलून येता विश्व कुडीचो एक विश्व बदलून येता पूण सर्वेस्वर म्हणटा हे तुज्या जिवितांत तुज्या कुडींत अशें एक विश्व आसा जाल्यार तो म्हज्या महिमे खातीर ह्या मुखांतर तूं तुज्या जिवितांत वर्ते एक सर्वेस्वराची महिमा पळोवंक सकोंक साध्य आसा पूण ती महिमा पळोवंक बरें दिश्ट म्हजें थंय आनी तुजें थंय आसूंक जाय हांव आनी तूं चिंता कशें म्हाका एक ऊन पूण आसा सायबा हें एक ऊन म्हजें मस्त विचार ऊन आसूंक पुरो पूण सर्वेस्पर थंयसर ताजी महिमा दाखयता आनी पयत पुस्तक ह्या घटनांत म्हणटा पळय मोहत्तळें वाक्य म्हणटा जेजून ताका म्हळें त्या कुड्याक पळोवन सांगलें तुवें ताका पळयलाय तुजे लागीं उलयता तो तस्सो तो ताणें म्हळें हांव सत मानतां सोमिया आनी सरपडून जेजूक ताणें नमस्कार केलो तितल्यार जेजून म्हळें नितीचें फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयलां कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आशिल्ल्यान कुर्डे जावच्याक हांव आयलां तांचे सांगात आशिल्ल्या थोड्या फारिजेवांनी आयकून ताजे लागीं विचारलें तरी आमी कुर्डे काय जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटा जाल्ल्यान तुमी पातकांत आसात पळया थंयसर त्या व्यक्तीक दिश्ट पडली पयलो तो कितें जावन आसलो कुर्डो जावन आसलो दिश्ट मेळ्ळी मात्रय अनेक घडीत ताचे थंय घडटा आनी तें जावन आसा ताका सर्वेस्पराचो वैयक्तीक अनुभव जाता आनी तो म्हणटा स्वामी जेजू हांव तुका सत मानतां ह्या जेजूक ह्या संवसारांत आसतना जायत्या हजारो लोकांनी ताका पळयला पूण तांकां वैयक्तीक अनुभव जावना मस्त जाणांक वैयक्तीक अनुभव जावना मस्त जाणांक ताजी महिमा तांकां तांच्या जिवनांत भोगूंक ना या तांकां सत मानूंक तांकां भरवसो दवरूंक जावना पूण ह्या कुर्ड्याक फाटलीं 6 वर्सां ताजी कुर्डी जावन ताणें जियेलो जावंक पुरो पूण कसलें भाग ताका मेळ्ळें स्वामी जेजूक अनुभव करचें विशिश्ट भाग ताका मेळ्ळें ह्या मनशाक मेळ्ळें विशिश्ट भाग थंय आसता साबार लोकांक तांकां तें ह्या अजाप जावचे पळयतल्या व्यक्तींक तांकां अनुभव जावना ताणें पळयलें अशें जालें की जिबेन सांगलें पूण अनुभव कोणाक मेळ्ळो ह्या कुर्ड्या व्यक्तीक अनुभव मेळ्ळो मात्र न्ही वो कितें म्हणटा ताणें म्हळें हांव सत मानतां सोमिया सर्वेस्पर देवाक तो सत मानूंक शकलो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयच्या दिसाचे हर एक घडीत
कसलें तें जावं दी, कसलें तें जावं दी, तूं आनी हांव स्वामी जेसू मुखार आसा मोगाचें कसलें तें जावं दी. स्वामी जेसू या गणिता मुखांतर म्हज्या आनी तुज्या जिविताच्या गणिता मुखांतर स्वामी जेसूची महिमा आमी पळोवंक देखतले शकतले म्हणली दिश्ट म्हजे तावन आनी तुजे तावन आतां दी प्रारंभ जावं दी. कसले संदर्भार हांव तूं आसूं करो, खंयच्याय परिस्थितींत हांव तूं आसूं करो, उडास दवर जें कितें तूं खंयच्याय संदर्भार आसाय, खंयच्याय तुज्या उणपणार आसाय, खंयच्याय तुज्या बोगणान आसाय, खंयच्याय तूं खंतीन आसाय, खंयच्याय तुज्या बेसारान आसाय, खंयच्याय तूं उणपण आसाय, खंयच्याय तूं पिडेंत आसाय, खंयचे कुटपाचें खंयचे समस्या आसात, उडास दवर हो तुज्या दैवीक दिश्टीन पळोवंक प्रारंभ कर. आनी म्हणून हें म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराक स्वामी जेसूक हांवें देखच्या खातीर ताका अनुभव करच्या खातीर सर्वेस्परान म्हज्या हातांत हाडलां. आनी हांवें दैवीक दिश्टीन हें हांव पळयतलें आनी हाचे मुखांतर हांव देवाथंय उत्तम संबंद दवरूंक सर्वेस्पराची महिमा पळोवन ताचें तें पात येवंक सर्वेस्पर म्हाका एक दिल्लो एक वत्तो अवकाश म्हणल्यार एका दैवीक चिंतपान आमची चिंता प्रारंभ करया मोगाचें न्हू. थंयसर आसले स्वामी जेसू म्हणटा कुड्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट असले कुड्डे जावच्याक हें कशें जावचें. शास्त्री फरीसी म्हणटात आमी त्याला कुड्डे गी, स्वामी जेसू म्हणटा तुमकां दिसता म्हणटात न्ही त्या देखून तुमी कुड्डेस. कशें तर जावचें, कशें तर जावचें. हांवान तूं मुस्तुबुटी हांवान तूं ह्या शास्त्री फरीसी बरी आमी सांगता आमकां दिश्ट आसा, आमकां दिश्ट आसा. निजायकी आमकां दिश्ट आसा गी मोगाचें न्हू. निजायकी आमकां दिश्ट आसा गी. संवसार म्हणटा तुका दिश्ट आसा. थोड्या आदल्या हप्त्यांत आमी हांगाचे प्रेयर ग्रूप मेंबर्स आमी थंयसर एका आश्रयाक गेल्ले. एका आश्रयाक थंयसर एड्स पेशंट्स जे भुरगीं आसच्या त्या आश्रयाक गेल्ल्या. पळोवंक एकल्याचे वरती आनी एक भुरगें मस्त सुबीत आसात पुरा. तुज्या ह्या दृश्टींत ताका ती पीड आसा म्हूण दिसता गी. कांय दिसना न्ही गे. ह्या दृश्टींत ताका ती पिडा आसा म्हूण दिसता गी. दिसना. थोडी 3rd स्टेज 4th स्टेजीर कॅन्सरार आसात, बऱ्यान आसात, तांकां म्हळ्यार गुत्तू ना. टेस्ट करतना कळटा तुजे 4th स्टेजीर आसा सायबा म्हणून. ह्या दृश्टीर ताका ती पिडा आसा म्हणून आमकां कळटा गी. आमकां बारी बरें दिसता म्हणटा आमी, फर्स्ट क्लास दिसता म्हणटा. निजायकी आमकां दिसता गी. आमकां दिसना न्ही गे. आमच्या आत्मीक दिश्ट असल्या मनशाक जाल्यार आमी मुस्तुबडीन कावन्सिलिंगाक गेल्या थंय आमकां बघता आका कशें सायबा म्हजे विशीं पुरो गुत्त आसा म्हणून न्ही गे. कावन्सिलिंग गेल्ल्यांक पुराय की तो अनुभव आसा. ती पट्टा सांगून उंत आसतात. आमी जेंचे आका खंय पळयलें आनीक कशें म्हजे विशीं पुरा सांगून आसा म्हणून. कित्याक थंयसर ताका दैवीक दिश्टीन पळयत आसतना पुरो ताका त्या विशयार आसचें आमचे विशीं ताका कळून आसता. मस्त सांगती म्हाका तुकाय दैवीक दिश्ट आसा जाल्यार सर्वेस्पराची महिमा म्हाका तुका पळोवंक जाता. सर्वेस्पर कोण म्हणलें देखूंक जाता. ह्या दृश्टीन म्हाका तुका पळोवंक शकना मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून स्वामी जेसू म्हणटा तुमकां दिसता म्हणून फटी मारतात न्ही गे. तुमी पुरा फटीत सांगता दिसता म्हणून. कालें तुमकां दिसता, कालें दिसता, कांय दिसना, कांय दिसना. बेश्टे तुमी दिसता म्हणचें मात. निजायकी खरी दिश्ट तुमचे लागीं ना. आनी त्या देखून तुमी कुड्डे जावन तुमी निजायकी ते कुड्डेस जावन आसात. म्हाकाय वचत आसतना म्हाकाय बगलें साबार सांगतीनी हांवें कुड्डोस जावन आसा. साबार विचारांनी पुरा साबार मस्त 99% आमी कुड्डत जावन आसा. आमकां खंयच दिसना. एका मनशाक पळयत आसतना ताजें बायल्या स्वरुपार तो पापाचे वस्तूर घालन जाल्यार ताका पाप म्हूण आमी पळयता. त्या दृश्टीर पळयता ताजें तो मस्तो नितळ व्यक्ती जावंक पुरो, बरो व्यक्ती जावंक पुरो म्हाका तुका दिसना. तेंचो एकलो टिप टॉप करना येयलो जाल्यार ताका आमी चड म्हत्व दिता. कित्याक आमच्या दृश्टीन तो भारी व्हडलो म्हणून. निजायकी तो मस्तो खोटो, तो मस्तो फाड व्यक्ती, आमकां उपाद करचो व्यक्ती, तसलो व्यक्ती. पूण आमकां दिसना आनी त्या देखून आमी सुकोवन पडटा. जर तर काजार जावच्या टायमार आमकां दैवीक दिश्ट आसा जाल्यार काजारे जिवीत 100% सक्सेसफूल. कित्याक म्हळ्यार चेडो कसो म्हूण आमकां 100% कळटा. चेडूंक कशें म्हणलें आमकां 100% कळटा. संतोशाचें जिवन जिवंक साध्य आसता. पूण आमकां दिश्टी खंयची बैलें बॉम्बे कशें आसा, फुटफुडीत आसा, सोबीत आसा, पटकन जाता आमी.
ताजे उपरांत जे गुण पळयत आसतना म्हाका अशें गुंतूच नाही, म्हाका गुंतताले जाल्यार म्हाका शेजारच्यानी समज सांगो ना म्हणटा, तेजे कुटुंबाच्यांनी बारे बरें म्हणून सांगलें. तांकांय दिसना, तुकाय दिसना, कोणाकय दिसना, त्या देखून जालें. त्यावेळा आमी उपा जाय कुड्डे म्हणून आमकां मस्त बुटी म्हळें सांगलें उदाहरण मात हांवें काल्याक सांगलें म्हणे चालती जिवनांत जावचें. आमकां सबार संगती मोगाच्यो न्हू दिसनात, सबार संगती आमकां दिसनात, पूण सर्वेस्पराच्या ती दिश्ट म्हाका तुका आसल्यार कुडले दिसता. देखून सर्वेस्पर म्हणटा मनशाची दृश्टीच दुसरी, सर्वेस्पराची दृश्टीच दुसरी. आनी त्या देखून सर्वेस्पर म्हाका तुका विसरून काडटा मोगाचें न्हू ताच्या महिमे खातीर. सर्वेस्पराच्या दृश्टे मुखार कितेंच लिपोवन ना म्हणून हेब्रेंकारांक बरयल्या 4 अध्यायान 13 वाक्य म्हणटा सगळ्या सृश्टेन देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना, सगळें ताचे उजेर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलें बरें आसा. हर एकी ताका सारक्या रितीर दिसता मोगाचें न्हू, पूण म्हाका आनी तुका कांयच दिसना. आनी ह्या खातीर म्हाका आनी तुका दिसना देखून हांव तुका मस्त भियेता, भायल्या संगतींक पळोवन भियेता. सांजोच्या पहिल्या पत्रांत 4 अध्यायान 4 वाक्य म्हणटा पूण भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची ती कापाट त्या कापाटी प्रवाहाचेर जैत वेल्ल्या कारण तुमचे सवें आसा तो आत्मो संवसारा सवें आसल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसचो तो आत्मो बळादीक म्हूण म्हाका तुका दिसूंकूच दिसना, म्हाका तुका दिसूंकूच दिसना. आमकां संवसाराचे व्यक्ती संवसाराच्यो शक्ती बळादीक दिसतात, कित्याक ह्या दोळ्या नांवान तूं पळोवन आसा. पळयत पुस्तक म्हणटा तुजे भितर हांवें कालो घाल्लो जिवाचो स्वास घाल्लो आनी हो जिवाचो स्वास भोव बळादीक जावन आसा. आनी हें हांव तूं देखूंक शकना मोगाचें न्हू. कीर्तन 113 7वें वाक्य म्हणटा खालत्याक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडटा, फुडाऱ्या मदें ताका जागो दिता, आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मदें ताका बसयता. कित्याक हे म्हाका तुका कशें संबंध. मनशाच्या दोळ्या मुखार धुळींत आसलेल्या व्यक्तीक दुर्बळ आसलेल्या व्यक्तीक सर्वेस्पर देव वयर उबारता. म्हळ्यार कांयच प्रयोजन नासल्या मनशाक. हाका उदाहरण कशें दिवयेत. सर्वेस्पराक केदाळी कोणाक मोग जेजू सांलोकाच्या 4 ते 8 वाक्यान म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. कोणाक? दुर्बळ्यांक. बंदी नसल्यांक सुटका कोणाक तो पळयता? बंदी नसल्यांक. कुरड्यांक दिश्ट ताणें पळोवची. देवाची दिश्ट कोणाचेर आसची? दुर्बळ्यांचेर, बंदिनाचेर, कुरड्यांचेर आनी कश्टांतल्यांचेर. सामादेवाच्या 25 अध्यायात आमी पळयता थंयसर म्हणटा सुमेन जेजू 11 दिसा 2 वांटे करतले, एका उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक. सर्वेस्परान इसारचे सवाल खंयचे? कोणें दुबळ्यांक जेवण दिलें आनी एक म्हणटा तुवें दुबळ्यांक जेवण दिवं नाय. बंद नसल्यांक भेट केलें, हांकां बंद नसल्यांक भेट करूं नाय. ते पुरा कोण अस्कतांनी आसात तांकां सेवा केल्ल्या खातीर सर्वेस्पर देव तांकां आशिर्वादीत करता. पिडेस्तांक भेट केली, पिडेस्तांक भेट करूं ना. सर्वेस्पराची दिश्ट खंयसर आसा? सर्वेस्पराची दिश्ट पिडेस्तांचेर, सर्वेस्पराची दिश्ट दुबळ्यांचेर, खाण जेवणांतल्यांचेर, बंद नसल्यांचेर, अस्कतांचेर सर्वेस्पराची दिश्ट आसा. आमची दिश्ट कोणाचेर आसची? टिप टॉप घटमूट व्हडल्या व्यक्तींचेर. सर्वेस्पराची दिश्ट कोणाचेर आसची? असल्या कोण पळय धुळींत आसात, असल्या कश्टांत आसात तांचे वयर. इस्रायलाक गुलामपणांतल्यान ताणें हाडलें. खाल्यांत आसले इस्रायलकार गुलामपणांतल्या भायर हाडून दूद आनी मोव वळटले त्या गांवाक वचून पवयलें. आज म्हाका तुका बगोवंक पुरो हांव ह्या समाजांत कांयच न्ही. उडास तर म्हज्या भावा आनी भयणी सर्वेस्पर देव तुकाच पळोवन आसा. तुका जर तर आज भोगता तुज्या जिवितांत हांव कांयच न्ही, निष्प्रयोजक, म्हजे वरवीं कांय जायना. सर्वेस्वर म्हणटा म्हज्या पुता आनी म्हजे धुवे म्हजी दिश्ट आसची तुजेच वयर. म्हाका असल्या व्यक्तींचे वयर म्हजी दिश्ट आसची. म्हजी दिश्ट असल्या व्यक्तींचेर आसची. न्ही तुवें चिंतल्या बरी व्हडल्या व्हडल्या धाट्या मोठ्या घटमोठो सुपी सुंदर व्यक्ती न्ही. म्हजी दिश्ट आसची अस्खत, निष्प्रयोजक, कळंकीत, खंत बेजान आसच्याक हर एकल्यांक कोण पुरो आसात पळय तसल्यांचेरच म्हजी दिश्ट आसा. आनी म्हजी दिश्ट ती सारकी दिश्ट. पयत पुस्तकान आमी पळयता सर्वेस्पर देव
साहित्याकडे उल्लेख करणं आमकां सांगता आमचें काळीज परिशुद्ध आसा जाय आनी काळीज जर तर आमचें परिशुद्ध आसा सर्वेस्पर देव आमकां विसरून काडटा. ह्या सगळ्या समस्यांतून म्हज्या तुज्या समस्यांतून भायर येवंक एकच एक वाट आमचें काळीज परिशुद्ध करून काडूचें. पयत पुस्तकांत आमी पळयता आदल्या हप्त्यान आमी नियाळ करता आसतना आमी पळयलें हो समूएल अभिशेक करूंक येता आसतना व्हडले व्हडले कुडीचे एलियाबाने आसले पूण विसरून काडलें थंयसर नातिल्ल्या दाविदाक. कित्याक पयत पुस्तक म्हणटा समूएलाक तूं मनशान पळयचे बरोबर पळय नाका तुज्या ताजें काळीज हांव सर्वेस्पर देव परकयता म्हणून. आनी ताका कनेक्ट जावन धर्मदूतचे कृत्यांत 13:22 वाक्यांत म्हणटा उपरांत देवान ताका सांडलो म्हळ्यार साऊल रायाक सांडलो आनी दाविदाक तसो राय करून उबारलो. ताजे विशयी साक्ष दिवन देवान म्हळें येस सोपूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. पळय सर्वेस्पराच्या मना सांगडो तो कोण आसलो? दावीद आसलो. तो एक सामान्य गवळी जावन आसलो जावंक पुरो. हांगासर एलियाबान एक बरे व्हडले झुजारी व्हडली कूड पूर आसले जावंक पुरो. आज सर्वेस्परान पळोवचें कितें? म्हजें आनी तुजें काळीज मात्र. संवसार तुजे कडेन आसले पयशे पळोवंक पुरो, तुजेर आसलो हुद्दो पळोवंक पुरो, तुज्या कुडीची सोबाय पळोवंक पुरो, तुजें घन पळोवंक पुरो, होगळ तुजें सगळ्यांनी कितले होगळ शेतात म्हणलें पळोवंक पुरो. पूण सर्वेस्पर हें कांयच पळयना. सर्वेस्परान पळोवचें एकच एक जावन आसा मोगाचें न्हू आनी तें जावन आसा म्हजें आनी तुजें काळीज. जर तर तूं खंयच्याय परिस्थितीर आस ह्या घडयेक हें तूं उतार आयकत आसतना खंयच्याय परिस्थितीर आस जर तर आयच्या दिसा सर्वेस्पराच्या काळजा सारकें तुजें काळीज परिशुद्ध करूंक तूं प्रयत्न करशील आनी तुजें काळीज परिशुद्ध जायत सोम्यांच्या त्या बोपयत अमोलेक रक्तान ते दोन नितळ जायत. सर्वेस्पर तुका खंयच्या घडे उंचल्या बोंडाक पळयतलो आनी कोणूच चिंतनांतल्या वर्त्या स्थानाक सर्वेस्पर देव तुका आनी म्हाका वर्त्या रितीन व्हरून पळयतलो मोगाचें न्हू. आनी दाविदाक कित्याक असलें एक बरें काळीज आशिल्लें? दावीद कीर्तन 43 पयल्या वाक्यांत म्हणटा जशें मेरू वळते जर एक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. असलें काळीज त्या दावीद राया कडेन आसलें, दाविदा कडेन आसलें. सर्वेस्पराचे अत्रे घेवन तो आसलो आनी त्या खातीर सर्वेस्पराक ताजें काळीज मानवालें. ताजी बायली कूड न्ही, उरलें कितेंय न्ही, व्हडलें व्हडलें आंग न्ही, सोबे सुंदराय न्ही, बगार ताजें तें आसलें सर्वेस्पराक सदांच अत्रेकचें. एक जशें मेरू वळते सरीक अत्रेकता तसलें एक अत्रे घेवन सर्वेस्परा देवाक अत्रेकचें काळीज ताजें तें आसलें. आनी तेंच काळीज हांवें आनी तुवें सर्वेस्परा थंय आसा केल्यार म्हज्यान तुज्या जिवनाची शैली बदलता, दिशा बदलता मोगाचें न्हू, दिशा बदलता. खंयच्याय परिस्थितीर तूं आयच्या दिसा आस, समज तुका कितेंय म्हणून दी, पूण सर्वेस्परा थंय तुजें काळीज आज तुजें बदलून ताच्या काळजा सारकें तूं आसूंक प्रयत्न करशीत जाल्यार सर्वेस्पर देव तुज्या त्या काळजाक आशिर्वादीत करतलो आनी तुका उंचल्या पावंडाक तो तुका पळयता. पवित्र पुस्तकांत जेजू तेंच सांगता कितें पळयता जेजू. आमी पळयता सांजवांच्या 5व्या अध्यायांत 33 वाक्यांत पळयता म्हजे सक्ती हांव कांयच करूंक शकना, बापान म्हाका सांगलें बरें हांव नीत करता, म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडिल्ल्याची खुशी हांव पळता. पळया सोमीन जेजू जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना बापाची खुशी कितें म्हणलें पळोवन आसलो. ताजें काळीज बापाच्या काळजा सारकें थंयसर ताजें चिंताप आशिल्लें. म्हजी आनी तुजी दिश्ट मनशाच्या दिश्टी बरी जाल्यार कितें प्रयोजन? बापाची दिश्ट देवाची दिश्ट एक तरान आसा म्हणलें आज आमी नियाळ केलो मोगाचें न्हू. त्या दिश्टी प्रमाणे म्हजी आनी तुजी दिश्ट गोवना जाल्यार आमकां कितें बायलां आमच्या कुशे प्रमाणे आमी पळयता जाल्यार कांयच प्रयोजन ना, कांयच प्रयोजन ना. म्हाका आनी तुका असल्या सर कश्टां जावन भायर येवंक एकच एक वाट मोगाचें न्हू, म्हजी आनी तुजी दिश्ट सर्वेस्परान देखच्या दिश्टी बरी. दुसरें सर्वेस्पराच्या काळजा सारकें जावंक आमी प्रयत्न कर. नितळ निश्कळ काळीज आसता आसतना सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका उंचल्यांतल्या उंचल्या पावंडाक तो पावयता मोगाचें न्हू. आमी पळयता सांव पावलो थंयसर ताज्या धर्मदूताच्या कृत्यांत आमी थंयसर पळयता घटना 13व्या अध्यायांत 6वें वाक्यातून अशें आसा तें घटन. आख्ख्या द्विपांत ते भोवले आनी पापोस पर्यंत पावले.
थंय तांकां बार जेजू नांवाचो एक गाडीगार मेळ्ळो. हो एक जुदेव आपूण एक प्रवादी म्हणून तो म्हणटालो. सेर्जिओ पावल नांवाच्या रोमी अधिपतीचो नौकार तो. हो अधिपती एका बरे समजणेचो मनीस. बार्नबासान आनी सावलाक आपणाशी आपोवंक दंड देवाचे उतार आयकूंक तो सोदतालो. पूण एलिमास म्हळ्यार ग्रेक भाशेन गाडीगार तांकां आडोवंक सोदतालो, कित्याक अधिपतीन भावार्थाक विंग मारिना जावंक तो प्रयत्न करतालो. पूण साऊल पवित्र आत्म्यान भरलो आनी त्या गाडीगाराक दिश्ट मानताणें म्हळें, देवसराच्या पुता सर धग्यान आनी कापाटी म्हण्यान भरलेल्या सर प्रामाणीकपणाच्या दुस्माना सोम्याच्यो नीट वाटो वांकडें करचें काम तूं सोडचो न्हय म्हूण. पळया हांगासर सगळे लोक कितें म्हणून आसले, तो एक जुदेव फ्रावादी म्हूण तो सगळ्यांनी भोवून आसलो. तो गाडीगार म्हळ्यार माटपंथ करतलो, पूण तो सक्सेसफूल मनीस. सगळे ताका होगळशेताले. आनी हो मनीस आपलो अधिकार आनी सगळ्यांचे आसता आसतना ह्या पावलाक कितें आसलें, सांब पावलाक कितें आसली, दैवीक दिश्ट आसली. दैवीक दिश्ट आसली. आनी हो कितें पळयता त्या मनशा थंय फाड ताजें तें आसचें, फाड कितें आसा तें पळयता. आनी ताका म्हणटा तुजें तें कसलें आसा, सर धग्यान आनी कापाड्यान भरलेल्या सर प्रामाणीकपणाच्या दुस्माना सोम्याच्यो नीट वाटो वांगड्यो करचें काम तूं सोडचो न्हय म्हूण. आज म्हजे आनी तुज्या बोवारे मोगाचे न्हू जायते व्यक्ती आसात. म्हाका आनी तुका जायते फावटी वाट वांकडेक तिंकडेक पावयतात. आमी ह्या सगळ्या मनशा फाटल्यान वचनासतना जशें दैवीक दिश्ट आशिल्ल्या पावलून थंयसर ताणें पळयलें, त्याच प्रमाणे हांवें आनी तुवें पळोवंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, जर तर पावलाक तसली दैवीक दिश्ट जाल्यार देवाच्या दृश्टीन ताणें पळयनासल्यार कितें जाता आसलें, तोय त्या मनशा फाटल्यान गाडीगारा फाटल्यान वेतो, उरलेय ताच्या फाटल्यान वेते. आमकां कांय कळटेच ना. आज म्हजे बोवरें आनी तुजे बोवरें जायते सुबी सुंदर वस्तूर घाल्ले, व्हडल्या व्हडल्या पदवेचे जायते ग्रेस्त जायते व्यक्ती म्हजे आनी तुजे बोवरें आसात. ह्या मनशा फाटल्यान आसची, ताजे फाटल्यान आसचे कोण म्हणून हांव तूं नेणा मोगाचें न्हू, हांव तूं नेणा. आज सर्वेस्पर लागीं एक आमी उपकार मागया आनी तो जावन आसा, सर्वेस्परा आजच्या घडयेतावन म्हजी दिश्ट तुज्या दिश्टी सारकी जावं, म्हजी दिश्ट तुज्या दिश्टी सारकी जावं. म्हाका तुजी दिश्ट दी सोम्या, म्हाका तुजी दिश्ट दी सोम्या. आशें जें एक सोम्या आज जावन आसा तुजे लागीं म्हजें मागणें एक सर्वेस्परा म्हाका तुजी दिश्ट दी. हो संवसार म्हाका कितेंय म्हणून दे सोम्या, पूण हांव तें कितें सांगलें तें हांव म्हजे विशयेन हांव पातयना सोम्या. तूं म्हजे विशयेन कितें दिश्ट आसा, तूं म्हजे विशयेन कितें दिश्ट दवरल्याय, तुज्या दृश्टीन हांव कशें जावन आसा तें मात्र सत सोम्या, तें मात सत सोम्या. म्हाका तूं तुज्या दृश्टीन मोलादीक व्यक्त कर सोम्या. म्हाका म्हजें काळीस तुज्या काळसाक तुजें तें अत्रे घेवन दी म्हणलें. मागणें आमी म्हणया, मुखले दीस म्हजे आनी तुजे दीस उजवाडाचे दीस जातले मात्र न्हय, सबारांक उजवाड हांव दिवंक पावतले मोगाचें न्हू. आमेन.